सो हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतालो ते इतलेंच की पयलें म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याचे ओएसडी हांव डायरेक्ट म्हणटा कित्याक हे जे ओएसडीक MRFाचें लेटर आयलां हे सगळें तुमच्या पेपरांनी भोंवलें. हें कशें आयलें भायर? MRFान बरयलां मुखेलमंत्र्याचे ओएसडीक. तुमकां कशें मेळ्ळें तें? कित्याक तुमकां ताणें दिलें तें. तुमकां ताणें दिलें, कित्याक दिलें तो दाखोवंक सोदता की हांव जें उलयतां ती फट म्हणून. सो ताका एक पयलीं कळपाक जाय, हो कोण ओएसडी आहा पळय ताका कळपाक जाय. ताचें नांव काडना हांव आतां, फुडले खेपे नांव काडटलो आनी बाय बायोडेटा ताची कुंडली सांगतलो. हांव आतां काडना कित्याक म्हाका एक म्हळ्यार कितें इट इज नॉट करेक्ट जस्ट टू नेम एंड डिफेम समबडी. बट दीस इज नॉट डिफेमिंग. आय विल हॅव टू नेम हिम. ताका एक कळपाक जाय की बाबा आमी ओगीच कशेंय उलोवपी न्ही, हांव एक रिस्पॉन्सिबल लोकप्रतिनिधी आनी ओपोजिशनाचें काम आसता सरकार चुकता तें पॉयंट आवट करप. सरकारान चुकप ना हें सरकारान केअर घेवंक जाय. ओ चुकले जाल्यार करेक्टीव मेजर घेवंक जाय ते सरकारान करूंक जाय. आनी सरकार करता. हांवें एलिगेशन आज सकाळीं म्हजी ट्वीट पळय, हांवें गोंयचे मुखेलमंत्र्याचेर अटॅक करूंक ना. हांवें अटॅक केला MRFाचेर आनी सांगलां की गोंयचे मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसान तांकां व्हेरीफाय करचें, वॉर्न करचें आनी हें बंद करचें आनी गोंयच्या तरणाट्यांक ती नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून. नाजाल्यार तांकां वचूंदी मरे सिंधुदुर्गांत. सवाय जमनी आहा थंय. उसगांव प्लॅंट बंद करून MRFान वचचें थंय. कोणें दवरला तुमकां? खंय फावोर करता तुमी आमचेर? सो एक क्लियर तकलेन दवरात की आमचो पक्ष इररिस्पॉन्सिबली केन्नाच कितें उलयना आनी उलयलें आनी जर कितें सांगलें जाल्यार वी फॉलो इट अप विथ एविडन्स. हें एक जालें. दुसरें, सरकारा कडेन हांव मागतां की हें रिपिटेडली हें जाता. कितल्योच कंपनी हेंच करतात. IPBच्यो क्लियरन्स घेतात, मागीर थंय कारवाराक वतात नाजाल्यार सिंधुदुर्गांत वतात, थंय जॉब फेर लायतात. कितें चल्लां ही फकाणां? सिप्ला म्हणटा तें आनी आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी भरल्या, सगळे भायले. सो एक आसूंक शकता अशें की तांचो जो कोण वयर ऑफिसर आहा तो आपलो गांवूच गोंयांत हाडूंक सोदता आनी तो थंय जॉब फेर लायता. सेकंड अशें आसूंक शकता की गोंयची भुरगीं जीं आहा ती इतले सॅलरीचेर काम करपाक तयार ना. ती म्हणटा चड सॅलरी दी आनी रायटली सो. आमचे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय आहा. सो तुमी सवाय भितर हांगा तुमी स्वेट शॉप्स चलयतात. चायनाक स्वेट शॉप्स म्हणून चलतात. म्हळ्यार कितें आर म्हणून दवरून काम करपाक लायतात आनी एक शिफ्ट एक्स्ट्रा कर म्हणून. तसलें तुमी हांगा करता आसतले वीच इज एन इम्प्रॉपर लेबर प्रॅक्टीस. सो हे सगळे इलिगॅलिटीज आर थ्रायविंग अंडर द इन गोवा. वाय? बिकॉज ऑफ एन इम्पोर्टंट गव्हर्मेंट. अ गव्हर्मेंट दॅट गेट्स ब्राइब्ड एट एवरी स्टेज. आतां हांव ही चार्ज करता, नाजाल्यार जाता कित्याक हें पडते पडते. एक एक्शन कित्याक दाखयना सरकार? एक फॅक्टरीचेर अशें छडी कित्याक मारना? दाखया मरे तुमी तुमकां कितें तरी दम आहा म्हणून. परते परते हें कित्याक जाता? कितें ती फॅक्टरी म्हणून लासूंक जाय दीस? हें करपाक जाय? इज दीस द सोल्युशन? इज दीस वॉट द गोवा गव्हर्मेंट वॉन्ट्स? सो आय कॉल अपॉन द गव्हर्मेंट, एस्पेशली द चीफ मिनिस्टर. आपले जे स्टाफ बी आहा पळय तांकां मातशें चड तांकां ते खंयच्या खंय पाविल्ले आसतले. ते पर्रीकाराच्या टायमार सादे पिवन आसले. ते आज गोंयचे न्यूजपेपर कितें बरोवप ते डिसायड करतात. तांकां मातशें तांचेर कितें लगाम घाल, नाल्यार खंयच्या खंय वतलें. गोंय नेपाळ जावपाक चड वगत वचचो ना. थँक्यू.